बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भोव पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनाक तुमकां समेस्तांक व्हडा मोगान हांव स्वागत करता. आराधना नमना म्हणलें गीत आमी गावया. K13 पान नंबर 154 पेज नंबर 154. आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना. करुणा सागर नीनागी है आ करुणೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿ है करुणा सागर ನೀನಾಗಿ है आ करुणೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿ है ओ देवा गुरुदेवा ओ देवा गुरुदेवा नमना नमना गुरु निनगे नमना नमना गुरु निनगे आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना. काळ संतान सुमयाचें आराधन करया. ताच्या हाजरपणांत आमी प्रवेश जावया. महिमा दीप्तियु ನೀನಾಗಿ है ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ महिमा दीप्तियु ನೀನಾಗಿ है ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ओ देवा प्रभु देवा ओ देवा प्रभु देवा नमना नमना प्रभु निनगे नमना नमना प्रभु निनगे आराधना नमना आराधना नमना. आज मोगाच्या 9 सप्टेंबराची 9 तारीख मरियमेची साल्वी ह्या दिसांनी आमी करता. साल्वी म्हणजे साल्वे रेजिना. मरियमेक आमी नामान करता. परवा सप्टेंबराच्या 15 तारखेर आमी दुखी सायबिणीचें फेस्त करता. दुखी सायबिणीच्या फेस्ताच्या पयलें मरियमेचे 7 दुखी आमी नियाळ करता आनी मरियमे संगी आमच्या जिविताची वाट आमी चलोवंक आशेता. आनी मरियमेच्या त्या साल्वेंत मरियमे विशयी जावन दुखी सायबिणीक नामान करता आसतना तिणें सोंसलेल्या हर एका दुखी खातीर आमी तिका नामान करता, प्रणाम करता आनी तिका आमी मान करता. पयली दूख आमी नियाळ करची जावन आसा सिमियांवचो प्रवाद आमी म्हणटा. सिमियांव एक प्रवादी जेरुसलेमाच्या देवाळांत तो जियेतलो सोडवणदाराची वाट तो पळोवन आसलो आनी पवित्र आत्म्यान ताका स्पश्ट केल्लें क्रिस्ताक म्हणजे सोडवणदाराक मेस्सायाक
पळयल्या करीच तो मरचो ना म्हणून. आनी जेजू बाळकाक मोरी माय सांजूचे बाप देवाळांत भेटयत आसतना तो मोरये मायेक हे परी सांगता. ती उतरां आमी हर एकली आमच्या काळजांत जगोवन दवरया. लुकाचो वांजेल 2 अवस्वर 30:4 आनी 30:5 वळ. गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 2 वर्सेस 34 and 35. म्हज्या उपरांत तुमी ही उतरां म्हणा. तवळ सिमियावन तांकां आशिर्वाद दिलो. तवळ सिमियावन तांकां आशिर्वाद दिलो. आनी ताच्या आवयक मरियेक ताणें म्हळें आनी ताचे आवयक मरियेक ताणें म्हळें पळय देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्तू कसो नेमला. मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्तू कसो नेमला. आनी दूख एक धारीचे तालवारी बरी तुजेय काळीज पापसितलें. आनी दूख एक धारीचे तालवारी बरी तुजेय काळीज पापसितलें. हो बाळक इस्रायलांत सबारांक पडोवंक. हो बाळक इस्रायलांत सबारांक पडोवंक आनी सबारांक उठोवंक कारण जातलो. सबारांक उठोवंक कारण जातलो. ह्या वरवीं सबारांच्या अंतस्करणांतली गुठाची चिंतना भायर पडटली. गुठाची चिंतना भायर पडटली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भोवमोगाचें न्हू. मोरी माई सोडवणदार जेजू सांगता लागपाक 33 वर्सां जियेली. आनी ह्या 33 वर्सांनी मोरी माय जायती दूख तिच्या जिवितांत सोंसता. समी जेजू 33 वर्सांचो जावन आसतना तो खुर्सार मेलो. सगळ्या मनशा कुळाच्या सोडवणे खातीर खुर्साचे पाशांवांचे कश्टांचे मरण समी जेजू स्विकार करता. मोरी माय त्या खुर्सा मळी उबे रावन ती 6 सोडवणदार जाता. मनशा कुळाच्या सोडवणे खातीर मोरी माय आपणाकच समर्पण दिता तिच्या पुता समिया जेजू समेत. समिया जेजूक बाळान जाल्ल्या घडयेंतानूच मोरये मायेच्या जिवितांत दुखाचो अनुभव तिका जाता. अशें जावन जेजू बाळकाक देवाळांत भेटयत आसतना थंयसर प्रवादी सिमेओन मोरये मायेक स्पश्ट तरान सांगता ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला. म्हणजे समिया जेजूक सबार जण तिरस्कार करतले. पळय मोगाचें न्हू. आमी देवाची वाट चलता आसतना पवित्र वाट चलता आसतना सबार जाणां आमकां तिरस्कार करतात. दूख एका धारीच्या तालवारी बरी तुजेय काळीज पापसितलें. सोडवणदार कसो एक कस सोंसतलो मोरी माय कस सोंसतली. प्रवादी सिमिया मुखांत्र सर्वेस्पोर देव मोरये मायेक स्पश्ट करता तिच्या जिवितांत जायते तिणें कस सोसूंक आसा. 7 तिचे दुखी केवल एक गुर्तू एक संकेत मात जावन आसात आमकां मोरये मायेची दुखी नियाळ करूंक. समिया जेजून कस सोंसले ताचे ते मोरये मायेनी कस सोंसले. हांवें आनी तुवें मोरये मायेच्या मेटांनी चलोवन आमच्या जिवितांत जे कितें कश्ट आमकां आसात विशयी जावन मंती सायबिणीच्या फेस्ता वेळार कुटुंबाचें फेस्त आमी आचरशिल्लें. कुटुंबा खातीर आमच्याच कुटुंबा खातीर आमची फिरगस म्हणल्यार कुटुंबा खातीर पवित्र सभा म्हणल्यार कुटुंबा खातीर मनशा कोळ म्हणल्यार कुटुंबा खातीर आमी देवाच्या मांडावळी प्रमाणे देवाची येवजणे प्रमाणे जे कितें कश्ट सोसूंक आसात दगदणी सोसूंक आसात व्हडा मोगान भावार्थान विस्वासान देवाची येवजणी म्हणून आमी सोसूंक आसात. जेजू बाळका विशयान सिमेओन प्रवादी मुंदरसून म्हणटा हो बाळक इस्रायलान सबारांक पडोवंक आनी सबारांच्या उदरगती कारण जातालो. आमच्या जिवितांत समियाक आमी स्वागत केल्ल्या वेळार मोरये मायेक आमी स्वागत केल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत सबार जाणां पडोवंकी कारण जाता. जर तर आमी पवित्र जिणी जियोंक भाग्यवन जिणी जियोंक इन्कार केलें तर आमी नासाक वचून पावतल्या खरगाक वचून पावतल्या.
जर तर सोमयान आमकां दिवची ती साल्वासांची वाट सोडवणची वाट सोडून आमी आड वाटेन गेले हांव तर आमचो नाश जातलो. तेंच सोमयाक आमच्या जिवितांत स्विकार कर. सोमयाच्या मेटांनी मरियमेच्या मेटांनी आमी चल्ले हांव तर आमच्या उदरगतेक तें कारण जातलें. आनी म्हणदसून देवाचें उतर म्हणटा म्हणजे शिमिया प्रवादी म्हणटा ह्या वरवीं सबाराच्या अंतस्करणांतली गुठाची चिंतनां भायर पडटलीं. मरियमेच्या गुठाची चिंतनां तिजें काळीज न्ही जावन सगळ्या संवसारा परगट जालें. तिजें काळीज जावन आसा भोव निश्कळवंत काळीज, खतावीण काळीज, सगळ्या संवसाराक उगडापें जालें. मरियमाय कशें खतावीण जावन जल्माली, देवान तिका दिल्लें वर्तें देणें आनी ती खतावीण जावन जियोन आपणाकच देवाक एक देणें जावन काणीक जावन समर्पण दिता. मरियमाय सगळ्या संवसारार परतून परतून ती दिश्टीक पडटा आनी हर एक पटीन दिश्टीक पडलेल्या वेळार तिणें दिल्लो विशेश संदेश जावन आसा आमी आमचें जिवीत आमचें कुटुंब आमी मरियेच्या खतावीण काळजाक समर्पण दिसी. आज साल्वी करता आसतना मरियमेची पयली दूख आमी नियाळ करता आसतना आमकांच आमी आमच्या कुटुंबा सवें मरियेच्या खतावीण काळजाक आमी समर्पण दिवया. आतां दुखी सायबिणीचे साल्वेचे पयल्या दिसाचें मागणें आमी करया. देवा म्हज्या कुमकेक ये, देवा म्हाका कुमो करूंक तुर्त कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशें आदीं तसोच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. आतां आमी सांगाता सतमंता म्हणया. सतमंता देवाक सरपदीधरा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्यास पुताक आमच्या सोमयाक जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे संभवलो, अहंकार मरियेतान जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कससले, ताका कुर्सार जडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो, सरकार सोडलो, सरपदीदा देवाच्या उजव्या बसला, थंय थावन जिव्यांची मेल्ल्यांची मडसुबी करूंक तो येतलो. सदमंतां पवित्र आत्म्या कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता, पातकांचें बक्षाणें, कुडीचें जिवानपण, ससनाचें जिवीत आमेन. आतां मरियमेचे दुखी आमी नियाळ करचे आनी एक आमच्या बापा आनी 7 नामान मरिये म्हणचे. पयलो मिस्तेर सिमियांचो प्रवाद. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां भुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नामान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगत आसा, स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैवी फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नामान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगत आसा, स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैवी फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगत आसा, स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैवी फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगत आसा, स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैवी फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगत आसा, स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैवी फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगत आसा, स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैवी फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगत आसा, स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैवी फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदीं तसोच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. हर एका मिस्तेराच्या क्रियेक आमी म्हणचे. सदैव माये
मागता उपकार खंयसय घाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे सदैव माये मागता उपकार खंयसय घाय म्हज्या काळजान मेल्ल्या जेजूचे भोव दुखेस्ती मये आमा पासत विनाती कर क्रिस्तच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया हे समया जेजू क्रिस्ता तुज्या आवयचें काळीज तुज्या कश्टा आनी मरणा वरवीं पापसालें तिच्या सात दुखीचो नियाळ करचे आमकां तुज्या कश्टांच्या पुण्यांनी तिचे विनवणी आमच्या जिविताच्या कश्टान वारांनी आमकां आधार दी हे दुखेस्ती मये कश्ट जाल्यार तुज्या भुरग्यांक तूं पाव आमचे खातीर बापा लागीं माग तुज्या पुता लागीं विनंती कर आनी पवित्र आत्म्याची बुजावण दी शेकी हे संवसारी पैण समतस सर्गा तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर बापाक निरंतरी दिन वासूंक आमा समेस्तांक प्रेरण दी हे आमी मागता समया जेजूचे नांवी आमेन. आतां आमी समयाक होगळसून गावया गीत आमच्या दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितांतलें 45 ऑन पेज नंबर 94 9 आनी 4-5 नंबर कंतार नंबर H45. स्तुती कर सम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची स्तुती कर सम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची स्तुती कर सम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची स्तुती कर सम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची. मोरये माये संगी मेळोन आत्म्यांत हांव काळजांत हांव देवा गर्गांनी होगलाप दिवया. खालते जाया दिंबेर पडा देवाच्या मुखा ताळयो पेटा हातू बारा वोडा संतोषा खालते जाया दिंबेर पोडा देवाच्या मुखार तळयो पेटा हातू बारा होडा संतोषान प्रणाम करा नामन करा सर्गीच्या बापा गायन करा उल्हास करा रायाच्या राया प्रणाम करा नामन करा सर्गीच्या बापा गायन करा उल्हास करा रायाच्या राया स्तुती कर सम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची स्तुती कर सम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची. काळजा तुमची नितळ करा जेजूच्या येण्या मोना तुमची पवित करा देवाच्या मना काळजा तुमची नितळ करा जेजूच्या येण्या मोना तुमची पवित करा देवाच्या मना लागी सरा उर्बेन तुम्ही बापाच्या सेवेत ऊर्जित करा देणी तुमची सर्गीच्या राजा लागी सरा उर्बेन तुम्ही बापाच्या सेवे ऊर्जित करा देणी तुमची सर्गीच्या राजा स्तुती कर सम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची स्तुती कर सम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची रायाच्या रायाची रायाच्या रायाची. मोगाचेनो आज जो कोण जन्म दिवस आचरतात तांचे संगी मेळोन आमी संतोष पावया आनी तांचे पासत तांच्या सर त्या सांवा पासत आमी बोपय सक्रामेंतल्या सुम्या जेजू लागीं मागया. जन्म दिवस आचरतात विलियम डी सिल्वा मारोलो दुबय जॉसी डिसोजा फारांगीपेट लिल्ली मस्करेनस पेजार शार्लेट पिंटो उडपी ॲग्नेल फेरावो दुबय सेवरिन रेबेरो मीरा रोड वालेन्सिया गोडिनो गोवा सेवरिन रेबेरो हेम्माडी रोजिटा आनी रोशन डिमेलो क्रिस्टोफर डिसोजा बाईंदर हिल्डा वाज माडांत्यार सेलिन लुवीस केम्माण्णू तांकां तशेंच जन्म दिवस आचरतात समेस्तांक
आमी शुभाशय पाठयता देवाचे विस्नार आशिर्वादा मागता देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात मरिये मायेच्या मनाक शांती नरोन्ना कुवेट जेसिंता रोशन मेंडोन्सा मुडबेळे मायकल UAE म्हणजे दुबय अश्विनी आणि जास्मिन फर्नांडीस पेरमुदे विन्सेंट रोड्रिगस पानीर सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासून सक्सेसफुल सर्जरी हिल्डा हिलरी कार्डोजा मुलोंडू स्वीडल अँटनी बारेटो ब्रिजित डिसोजा अंधेरी तांचे समेस्त सवय मेळोन आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका आब्बा बापा अर्घ आनी होगलाप तुका पवित्र आत्म्या विविध त्या खातीर मोगाचें नांव मागोवंक हांगासर उलो दिला तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या मोगाच्या मनशा मदें जो कोण कश्टातली आसात गरजेवंत आसात तातवार अनुभव करनासात तांचे समेस्त बसत मोगाचें नांव आमी मागया आश्विन आनी क्रिस्टल हांच्या त्या संवासती मागया फ्रेडरीक आनी फिलोमिना डिसोजा बाहरेन जेराल्ड कार्डोजा बेलमान हांचे पासत मागता आसतना पिडेस्तां पासत आमी मागया कॅन्सर पिडेस्तां पासत आस्पत्रेंत आसल्या पासत ICUंत आसल्या पासत कुडीचीं हाडां अस्क जाल्ल्या पासत पाठीचे कण्यांत दूख आसन पाठीचो कणो अस्क जाल्ल्या पासत पेंगटाची दूख आसल्या पासत दोंपराकाटी अस्क जावन सोलोंक जायनातल्या पासत न्हीद लागीं आसल्या पासत आर मारलेल्या पासत स्पॉन्डिलायटीस भुजांची दूख गोमटेची दूख आसल्या पासत दोळ्यांची दिश्ट उणें जाल्ल्या पासत मानसीक पिडेस्त जाल्ल्या पासत कान आयकूंक उणें जाल्ल्या पासत वर्टिगो आसल्या पासत दोळ्यां तशेंच नाकांत ब्रोंकायटीस तशेंच उसमडीची पिडा लंग्स अस्क जावन न्युमोनिया जाल्ल्या पासत ती आमी मागया सर कश्टांतल्या पासत काळजांतान आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या सरलेल्या मालगड्यांचो आमी उडास करया विशेश जावन आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगड्यांचो सर पुलगतीन त्या आत्म्या पासत आमी मागया देवादीन स्टेला ब्रॅक्स वालेन्सिया देवादीन लिल्ली डिसोजा किन्नीगोळी देवादीन वेरोनिका पिरेरा सांताक्रूज कुटुंबां सरलेल्या मालगड्यांचो उडास करता लिना आल्फ्रेड मार्टीस बँगलोर पुलगतीन आत्म्याचो उडास करता मारिना पिंटो इस्रायल आनी सिल्विया डिकोस्टा कुवेट पियुस डिसिल्वा देवादीन सिस्टर शशी मरिया देवादीन सिस्टर मेरी कमला देवादीन सिस्टर मंजू शाह मिंज देवादीन लुईस गोम्स आनी आगोस्टीन गोम्स देवादीन जोसेफ मोंतेरो उर्वा देवादीन गिल्बर्ट डिसोजा मुंबई देवादीन फ्रांसिस डिसोजा चेन्नई देवादीन जॉन सिल्वेस्टर वाज संकलकरिया घाटकोपर देवादीन मॅगदलीन मचादो मुंबई देवादीन तेरेसा वाज किन्नीगोळी देवादीन मार्सेल मोंतेरो आडियार देवादीन इंत्रू आनी मोंतू कोता कुंदापूर देवादीन लॉरेन्स आनी पावलीन कोता कुंदापूर देवादीन रेमंड आनी सेवरीन रोड्रिगस बोरिविली देवादीन मोंतू आनी लुसी डिसोजा बोरिविली देवादीन हेनरी फर्नांडीस कलिना देवादीन विलियम फ्रांसिस डिसोजा मुंबई देवादीन सुनील मास्करेनस नायगांव देवादीन जाल्ल्या कुटुंबांतल्या आत्म्याचो उडास करता ब्रिजीस डिसोजा अंधेरी देवादीन रिटा आरान्ना कंदिवेली सशन सरलेल्या समेस्त मालगाड्यांचो उडास करया आनी सांगाता मागया शासनाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाशांचेर फंगोती समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन चल्लेल्या समेस्त भारतांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन मरिये मायेन सोम्या जेजूक आपल्या जिवितांत स्वागत केलें आपलें खातावीण काळीज सोम्या जेजूक समर्पून दिलें आनी मरी माई आमकां एक मेल फांक्त जावंक पावली आमच्या जिविताचे कस सोंसुकी दुखी सायबीण आमकां सांगात दिता आमकां बुजावण दिता आमचे खातीर विनंती करता देखून सोम्या जेजूक आमी आमच्या जिवितांत स्वागत करया आनी आमचे काळीज आमी ताका भेटोवन दिवया मरिये मायच्या खातावेण काळजाक आमचे कुटुंब आमची मोगाची मनशां समेस्त तांकां आमी भेटोवन दिवन गावया गीत आमच्या कांताराच्या बुकांत L19 ऑन पेज नंबर 165 मोजा जेजू मोगाळ जेजू जिनियेन मुझा वेगीस तू ये म्हाका तुज्या गोपांतली पळ मोगान तुज्या पोटलून तुध सांगाता म्हणया म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू जिनिये मोझा वेगीस तू ये म्हाका तुज्या
घोपांतली पद मोगान तुझ्या पोटलून तू धर पोटलून तू सोम्याची वेंग अनुभव कर मोरयेमायेची वेंग अनुभव कर देव तुका बुजयत हा आणि तुझी दुखां बुजून काढता आणि हरी एका तुझ्या गरजांनी तो पावता कष्टा दुखा पिडे शिडे वाईटां सापडो वळवळता रीते जिने तुझे विने तुस मुझे दा सरगी देने हात वयर कर मागया मुझा जेजू मुझा जेजू मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन मुझ्या जिणयेन मुझा बेगीन तू ये बेगीन तू ये म्हाका तुका तुझ्या म्हाका तुझ्या गोपांतले पै गोपांतले पै मोगान तुझ्या मोगान तुझ्या पोटलून तुंद जेजू तुका पटलून धरता आपल्या आमोलेक रक्तान तुझ्या माथ्यान पांय पर्यंत असली हरी एक पिडा शिडा तो गुण करता हरी एक बॅक्टेरिया हरी एक व्हायरस संपूर्ण तरान तुझ्या तान पयस करता हरी एक कष्ट हरी एक संकष्ट हरी एक तत्वार हरी एक खंत बेजार आहे तुझ्या तान पयस करता सोम्याचे आशीर्वाद सोम्याचे बेसांव तूं स्वीकार कर मरियमायेच्या खातावेन काळजाक तुकाच तूं समर्पण दी तुझ्या मन आनी तुझे काळीज तुझे कूड आनी तुझे काजारी जिवीत तुझ्या कुटुंबा जिवीत तुझ्या मोगाच्या भुरग्यां बाळांक तुझ्या आवय बापायक तुझ्या भाव भयणीक तुजो म्हणलो व्यापार वैवट तुझे शेतां भाटां तुझे आस्त बदीक तुझी स्वप्नां तुझे शिकाप तुझी जाणवाय तुझी परीक्षा तुका आसचे ते इंटरव्यूज द प्लॅन्स दॅट यू हॅव द ग्रेट डिझायर्स यू हॅव surrender everything to the immaculate heart of Mary experience the blessings of the Lord through Mother Mary जिनिये तसा खंत बेजारा ना समाधान तुझे शिवा दुका मुझी पुसून तुका मुझे संगी सदा सुरा मोगाच्या दिंबी घालया तकली बागवया तकली धरणीक आमी लागवया साश्टांग प्रणाम कर आमी जेजूच्या आशिर्वाद आमी जाण घेवया आमकांच आमी मरियाच्या खातावेन काळजा मारिफात जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक आमी समर्पण दिवया दळपाराच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत हांव दिन वाजता सेवेच्या स्पिरिता सोम्या काळजामची पेट मोवाळ तुझ्या मोगा सोम्या जिनी आमची नेट
धडभारांच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदाच गाता काळजात दिन वाजता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवण तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे असो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, आमी सगळे एक कुटुंब जावन ह्या वेदी भोवती एकठांय जाल्या सुम्या जेजूचे पवित्र बलिदान पेट आमच्या खातीर. आनी आयच्या दिसा आयच्या वाचपान जेजू आमकां दुसऱ्यांचो मोग करचे खातीर आपोवन दिता. ना केवळ दुसऱ्यांचो मोग करचे खातीर, आमच्या इश्टांचो मात्र न्हय, आमच्या दुस्मनाचो मोग करचे खातीर आमकां आपोवन दिता. आमच्या दुस्मनाचो मोग करचें आमच्या दिसभरच्या जिवनांत तितलें सुलाभ न्हय. जेन्ना आमचे काळीज सुम्याच्या मोगान भरल्या मात्र आमी आमच्या दुस्मनाचो मोग करूंक साध्य जाता. आमी आमचे काळीज सुम्याच्या मोगान भरण्यातल्या खातीर सुम्यालाच्या आमी भोगसणे मागया आनी आमी केल्ल्या सर पथकाचो उगडास करया. आमी देवालाच्या आमी भोगसणे मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातके सर्पदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसाव सांगता. मनान चिंतून तणाव विसरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायती पातनां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासून बेगिनच ओंकार मरये सगळ्या दुताक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठ देवा लागीं विनंती करत मागता. सर्पदा देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकुटकर, सोमिया काकुटकर, क्रिस्ता काकुटकर, क्रिस्ता काकुटकर, सोमिया काकुटकर, सोमिया काकुटकर. प्रार्थुया. देव आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्याने आमकां सोडून मेळटा आनी आमी तुजी आपयलेली भुरगे जावंक पावता. तर आमचे तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचे तुजी दया दिश्ट घाल. जेजूचे आमी बाबार दवरता देखून खरी स्वतंत्र आनी ससनच्या जिविताय दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवें पळयत म्हण एक वरान जियेता आनी रजवट चलयता ससनच्या ससना. आमेन. सांब पावलून कोलेसेकरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, देवान विंचून काडलेलीं तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची. देखून कणवाळ्याचें, दयाळाचें, दिनपणाचें, मोवाळ्याचें आनी सोंसणीकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात तें बोगसाणें सोम्यान तुमकां दिलां त्या बोगसाण्या बरीं जावं. पूण ह्या सर सेगुणा प्रास चड तुमचें तें आसूंक जाय. मोग हे सर सेगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाचे तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरोन आसूं.
खरें जाणवायेन एकामेका शिकया आनी बुधबाळ सांगा. किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांत थावन देवाक अर्गां दिया. उतरान जावन कन्नेन जावं जें कितें तुमी करतात तें सक्कड समया जेजूचें नांवी करा. ताचे मारिफात देवा बापाक अर्गां दिया. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. श्लोक हरी एक जिवी सोम्याक वाखाणून दी. हरी एक जिवी सोम्याक वाखाणून दी. सर्वेस्पराक ना वाडा ताच्या मंदिरांत. ना वाडा ताका भोव उंचल्या निवासांत. ना वाडा ताका ताच्या बळवंत कृत्यांक. ना वाडा ताका ताच्या अगणित वैभवा पासत. हरी एक जिवी सोम्याक वाखाणून दी. ना वाडा ताका तुतुरी वाजोवन. ना वाडा ताका वियोल विणे घेवन. ना वाडा ताका दंबडीच्या नादाक नाचोवन खेळोवन. ना वाडा ताका किन्नरी आनी कोंब वाजोवन. हरी एक जिवी सोम्याक वाखाणून दी. ना वाडा ताका काही ताळा बडोवन. हरी एक जिवी सोम्याक वाखाणून दी. होय ताजी स्तुती करून दी. ना वाडा ताका किणकुळे हालोवन. हरी एक जिवी सोम्याक वाखाणून दी. उद्गार उबे रावात. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवे रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, म्हाका खाण दितल्या तुमकां हांव सांगता, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा. तुमकां द्वेशतल्यांक बरें करा. तुमकां शिरपतल्यांक आशिर्वाद दिया. तुमची निंदा करतल्या बसत मागा. तुका एका पळ्याक मारतल्यांक दुसरे पळय दाखय. तुजो शेलो कान व्हरतल्यांक तुजो देगलोय व्हरूंक आडयनाका. तुजे लागचे विसरतल्या हर एकल्यांक दी. आनी तुजें मन कितें आसा तें कोणी कान व्हरूंक जाल्यार तांचे लागचे फाटी विचारिनाका. हराणी तुमकां तुमचे तें कशें चलत जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तशें तुमी तांचे तें चला. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तांत तुमकां कितें पूण मेळत. पत्की आपणोचो मोग करतल्यांचो मोग करतात न्ही. तुमकां बरें करतल्या मात्र तुमी बरें करचें जाल्यार तुमकां तांतू कितें पूण मेळत. पत्की तशेंच करतात न्ही. जांचे कडचे पाटी मेळटले म्हूण तुमचो बरवसो आसा तांकां मात्र तुमी उंचें दिवचें जाल्यार तांतू तुमकां कितें पूण मेळत. आपणे दिले तितलेच आपणाक पाटी मेळटले म्हूण तुमी चिंतात. पातकी एकामेकाक उंचणें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा. तांकां बरें करा. पाटी घेवची आशा नासता उंचणें दिया. तवळ उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ. तुमी जातल्यात भुरगीं परमण देवाची. कित्याक तो अनपकार्यांक आनी खोटयातय दयाळ. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जाया. हेरांची सर्ती केली नाकात आनी तुमची जत जमची ना. हेरांचेर अपराध म्हूण फैसल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण फैस जमचें ना. हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बक्षाने मेळटले. हेरांक दिया
आनी तुमकां दितले. भरत्या मापान दांबून हालोवन आनी भरून अमतशें मापान तुमकां घालतले. ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकां पाटी मेळटले. देवाची उतर हे. वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आयच्या वचपाच्या श्लोकांत आमी आयकले हर एक जिवी सुम्याक वाकणून दी. कित्याक हर एक जिवी सुम्याक वाकणून दी? सुम्याक वाकनासतना रावंक जायना गे? हातूंत कितें विशेश? हर एक जिवी सुम्याक वाकणून दी. कित्याक म्हण सांगल्यार रचलेली हर एक जिवी सुम्यांतावन आयल्या. हर एक जिवी आमच्या सुम्याची रचना जावन आसा. हर एक जिवी सुम्याची रचना, तातूंत आमी देवाची एक विशिश्ट रचना जावन आसा. कित्याक म्हण सांगल्यार देवान आमकां ताच्या सारक्याच आनी सुरपाय सुक्यान रचला. तितले मात न्ही, आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकले देवान आमकां वेंचून काडल्या आनी आमकां पवित्र आनी ताची मोगाच करून घेतल्या. संवसारान सबार समर्थी आसात, सबार जाती धर्म आसात, तातूंत आमी क्रिस्तांव एक विशेश जावन आसा. कित्याक आमी विशेश जावन आसा? आमी विशेष जावन आसा कित्याक म्हण सांगल्यार आमी एका विशेष, एका श्रेश्ठ सुम्याची सेवा करता, एका श्रेश्ठ सुम्याची पाटलाव करता. तेच आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. संवसारांत सबार महान व्यक्तींनी मोगा विशयांत सबार शिकोवन दिल्यात. आमच्या सुम्यांनी मोगा विशयांत सबार शिकोवन दिल्या. आमच्या सुम्याची शिकोवण केवळ मोगा थंय मात रावना, मोगा तावणी एक हंत वयर गेला. तेच आयच्या वांजनांत आमी आयकले. ताणें आमकां सांगलें तुमचो मोग केल्याचो मात तुमी मोग केल्या पावना, तुमच्या दुस्मनाचो तुमी मोग करा. तुमच्या दुस्मनाचो तुमी मोग करा. तुमकां द्वेश जाल्यांक बरें करा. तुमकां शिरपतल्यांक आशिर्वाद दिया. तुमची निंदा करतल्या पासत मागा. तुका एका पळ्याक मारतल्यांक दुसरो पळय दाखय. तुजो शेलो कान व्हरतल्यांक तुजो दगलो कान व्हरूंक आडायनाका म्हणटा आमचो स्वामी. हे आमच्या दिसभर जिवनांत करूंक साध्य आसा गी? खंडीत जावन साध्य आसा. साध्य ना म्हण आमी चिंतूंक पुरो. पूण केन्ना आमचे काळीज त्याच स्वाम्याच्या मोगान भरता, जेन्ना आमचे काळीज त्या स्वाम्याचे मोगान भरता, तो वळ आमचे काळीज दुसऱ्यांच्या मोगा विशयान चिंतूंक वता. आमची चिंतना वता दुसऱ्यान तें, तो वळ आमच्या मोगाचो अनेक फळ जावन आमकां मेळटा भोगसाणे. आमच्या दुस्मनाचो मोग करचे खातीर, आमच्या दुस्मनाक भोगसाणे मेळच्याक देवाची कृपा आमकां मेळटा. त्या देखून आमी देवा लागचे, आमकांच आमी देवाक समर्पण दिवया आनी देवाचो आशिर्वाद, देवाची कृपा आमी मागून घेवया. आमेन. बेटून गीत आमच्या देविकाना बुकान तावन गीत नंबर D8 541 पेज नंबर 41. जीवन मुझे सुमिया और ते देने मका
संसारी आपयना जाऊये खरे बलिदान जेजू संगी भेटो दिता हिलान कानी गोवाबुनो दाका सोरो बोधलू मासारता गोवाबुनो दाका सोरो बोधलू मासारता म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्वदा देवा बाबाक मंत जावन मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्यानी अख्ख्या पुसबीच्या आदवाक सर्वस्पोर म्हणून घेऊ देव आमच्या बापा तूं करया भक्ताची आनी शांतीची सर तुजे महिमेक फावो तो मान आमी दिवसोक आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवंक एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पुरा पवित्र बापा सर्वपुदाऱ्यान ससनच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितेसाने आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक ग्रसलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दायन ताका सोडयलोय तांचे उदेशी देवदूत आनी सर्वीचे सलदालबा तुजी तोर महिमा वाकांता तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय बापा खरंच तूं पवित्र तुवें सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून हे तेणे पवित्र कर म्हूण मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेसू क्रिस्ताची कोट आनी रगत आपल्याच कुशेन कस म्हणून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी स्मीस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची त्याच बरें जेवण जाताच ताणें कास घेतली तुका नव्यान तेन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांटले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सिस्नी कराचे हे रगत पातकांचे बक्षाने मेलच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशे पसत ते वरवतले हे म्हज्या उडासा करात Bavatas good purgatoria. Somi Jesu melo, Somi Jesu melo, Somi Jesu jivansala, oh Bavatas good.
आमी परगरता जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उदास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडूंची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलो देखून आमी तुका देन वाचता आनी जेजूची कोट आनी रगत सुतल आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पुरा आख्या पृथ्वीचे विस्तरलेल्या तुज्या पयसवेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पेटा पावल आमच्या गोली बापा आनी सगळे येजकी वर्गा बराबर तिका प्रेत्मकांत वाडाय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगड्यांचो आमी उडास करया. बापा तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तान तुजें परसडीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाची माये संगती भगवंत धर्मदूत आनी सर काळीन तुका मानवल्यान सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुझेफ फर्नांड मेड्स येसुडीचे मारतीर त्या सगळ्या सांता भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमी जावन आसावन देवाची मोगाची भुरगीं. आमी देवाची मोगाची भुरगीं जाल्यार ताच्या उतरा प्रकार आमी जिवंक आसा. त्या देखून आमकां जाय ताची कृपा, ताचो आशिर्वाद. त्या देखून त्याच आमच्या सुम्याची केल्ले मागणे आमी सांगात आमी म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमची स्किलां मुक्षिता आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका पूण आमकां निवार. सर्वेस्पुरा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सर्वस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरंदा जेजू क्रिस्त येणे बरेचशे आतरतले आमकां तुज्या उदार काकोतीन सरपातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमेन तिका शांती दी एकवटां सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवड त्या ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. मोग आसूं आनी एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हे देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतात ते शेळयेच्या जेवणां आपिल्यान ती सुभाग्य. सुमिया तुमचे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. कुमगाराचें गीत आमचे दैवी गायना बुकांत हाडून गीत नंबर E8 551 पेज नंबर 51. जेजू तुये काळजा तुये भिडार करून तुये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या
लागीं ये तूं वेगीं ये लागीं ये तूं वेगीं ये सोम्या तुजे विणे रीते आमचे जिणे आमच्या या जिवितांत तूच ते सर्गी देणे उगडला दार कर तूं भिडा जाम सोनी सोडवंदा उगडला दार कर तूं भिडा जाम सोनी सोडवंदा आत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे मोगला जेसू उगडा जेजू तूं पवित्र सक्रामेंतांत भो पवित्र सक्रामेंतांत खरंच हजारा सामान हांव पात येता परस हजारा सायम हांव पातिता हांव सर्वस्त प्रास हांव सर्वोत्तम प्रास तुजो चड मोग करता तुजो सड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक कशें येता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंत घेवंक आसा दितरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक आसा दितरी आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये आत्मी रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणपात येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणपात येवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवट जाता आनी हांव तुज्या थंय संपूर्ण एकोटी जाता जेजू तुजे तावन केदिंगस हांवें जेजू तुजें जावन केदिंग्स हांवें वेगळाच म्हाका सोडी नाका वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका आमीन आमेन प्रार्थया सर्वेस्पुरा जिव्या देवा तुज्या उतराच्या आनी संस्कारांच्या जेवणांत तुज्या भावार्थांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय तुज्या मोगाच्या पुताचे अमोली रगत मास घेवन ह्या भावार्थ्या धन्यांचो आमी चड आनी चड फळाभर करूं आनी ससनच्या तुज्या जिविताची भागिता जावंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्प तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं आनी सर्वदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयान क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडटा देवाचे वडकार ये मोरये ये आमचे मान ये मोरये तूं आमकां जाण कृपेन तूं बरोवन आसा दी सर्वांक तुजी ससा नामान करता माये भुरगीं तुजी धांवून येता माये तुजे सरशी भजन गायता माये सांसा काळी आसाय आमचे संगी सर्वय काळी गरजेन पावताय तूं हरिये घडी ये मोरये ये आमचे मान ये मोरये तूं आमकां जाण कृपेन तूं बरोवन आसा दी सर्वांक तुजी ससा मोगाळ पुता सोवें आंकवार मोरी आशीर्वाद दिवं आमकां भगवंत क्रिस्ताचे कृपे निरो आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.